पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता। मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय नेतृत्वाकडेन चर्चा करून या आराखड्याचो फुडार थारायतले। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले, गरज पडल्यार आपूण मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय फुडाऱ्याक घेवन थळाव्या लोकांची भेट घेतले, अशें ताजें म्हणणें। हे विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन चर्चाय केल्या। पंचायत आणि थळाव्या लोकांक काळखात दवरून आमकां खंयचीच गजाल करपाची ना, अशें ताजें म्हणणें। It is a very clear-cut decision that is being taken by me after discussing with the central leadership. आज सकाळी गृहमंत्रीकडे माझी चर्चा झाली आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्षकडे बी चर्चा झाली आणि आज सगळ्याकडल्यान की कित्याक की गैरसमज खंयतरी निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा आणि एक वेगळ्या तरेचे मिसअंडरस्टँडिंग चालू करपाचो लोकांमदी एक अस्वस्थता निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा। दयानंद सोपतेकडे चर्चा करून सगळे पंच सदस्याकडे चर्चा करून आणि केंद्र नेतृत्वाकडे चर्चा करून हांव बी वयतलो आयज सांजचो। आणि मेन म्हणजे कितें आसा, आमकां घाई कसल्याच गोष्टी ना म्हणून कालूच सांगलेले आसा। एज ऑफ नाव आमचे जे कितें आमी जो पर्यंत आमी लोकां कडेन पावना, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेंचे आसूंक जाय। पण आयजचे दिसा हो झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आहा ते हांव अभ्यासान दवरता। हेजेर आनी कांय चर्चा करपाची गरज ना। हो प्लॅन आमी अभ्यासान दवरता। हे जे विचार जे जातले हेजेर फुडें हे केंद्र नेतृत्व आणि पार्टीचे लिडरशिप कडेन चर्चा करून फुडें जातले। गरज पडल्यार मुख्यमंत्री हांव आणि आमचे वयरचे नेतृत्व केंद्र नेतृत्व कडेन आमी बसून आमी कशें कितें लोकां मदीं वचूंक जाय आनी लोकां खातीर कितें करूंक जाय आनी कशें फुडें पावल आमकां घेवंक जाय ते वयल्यान ठरयले वयतले। आयजचे दिसा हो प्लॅन झोनिंग प्लॅन पेडणेचो हांव स्वता उलयला गृहमंत्री कडेन आणि हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन आमी आतां सध्या अभ्यासान दवरता।